दुकानी चुकता स्वभाव गोटा ते गोरेशी गोपीले काळीज मुझे करून उदार स्वप्नांपासून हांवें चिंतूक नासले आमची रुजाईत म्हूण मुदार उणेच 50 तियात्र बरोवन पालकाचेर सादर केलेलो असो एक महान मनीस कॉन्स्टन्सीन क्रास्टोच्या सांगाताक आसा तो आनी दुसरो न्हय म्हणल्यार पास्क्वाल रॉड्रिगीस. पास्क्वाल, ह्यावूय तियात्राक तुवें बरोच खान मारला अशें हांवें आयकलां. आजुनूय तियात्र पळोवंक ना पूण पळयतां. तर तुजी भुमिका तुजे भुमिके उद्देशी आमच्या ऑडियन्साक कांय सांगचो ना? सांगपाचें म्हटल्यार हांव ताचे जायते तियात्र नाचलां, पण हो तियात्र एक दुसरेच भाशेचो एका गोराब्यान बरे भाशेन देख दिता तसलो आनी ह्या समाजान बरेपण येता तसलो तो तियात्र बरयला. आनी म्हाका दिसता सगल्यांनी हो तियात्र पळोवपाची गरज आसा. जावं कांतोरिस्तांनी 2 फावटी पासून लोक आपयता, म्युजीक बरें, कॉमेडी बरी, स्टोरी एकदम बरी, आनी तुमी सगल्यांनी पळोवपाची गरज आसा. पळय, जे भाशेन पास्क्वालान सांगलां तेच भाशेन सगल्यांनी हो तियात्र येवचो आनी पळोवचो. स्टेज मॅनेजर कशे हे म्हजे 2 जाण भाव हांगासर वावुरतात, तर ह्या तियात्राचे स्टेज मॅनेजमेंट तुमी कशें सांबाळटात? हांव बस सांबाळटा. हे पाटी तेगे सीन आय सारके म्हाका इतू बरें लागले, सारके बेस्ट. आनी तेगे स्टोरी चोयलें काल सारकी बेस्ट. आनी सेटींग आनी करपाक म्हाका टेन्शन ना. म्हाका ते हेल्प कोताय, डायरेक्टर हेल्प कोता, एक्टर हेल्प कोताय, कॉमेडियन पासून म्हाका हेल्प केला काल. म्हाका इतू बरें दिसलें आनी स्टेज भायर सेटींग करपाक म्हाका सारका लायक. म्हणटच तुवें ताका कांयच सांगात करूंक ना? हांव भरपूर हेल्प करता. तो मुगे सारको गट मनीस आनी तो म्हाका केन्ना सोडा. आनी स्टेजीचेर म्हाका खंयच्या टायमार यो रे बाबा तूं काम कर म्हळ्यार म्हाका खंयच्या टायमार पावता. मराठींतल्यान एक म्हणणें आसा, थेंबा थेंबा तळे साचे. म्हणटच तियात्राचोय वावर तसोच. दर एक दुसऱ्या दुसऱ्या फिल्डांतलो मनीस एकठांय आयल्या उपरांत हो तियात्र बरे भाशेन मुखार वता. ह्या खिणांत रवींद्र भवनाचो एक कारभारी जो हांगासर ह्या पालकाचेर वावुरता आनीक आमच्या कलाकारांक जायते सहकार दिता, तो म्हटल्यार शेखर. शेखर, तूं एकटोच न्हू पण हेरूय सांगा दितात. तर जितले फावटी तूं ह्या तियात्राक हाजीर आसता, जितले फावटी ह्या तियात्र तूं पळयता, कारण एक गोंयांत एक समज आसा की हिंदू चडशे तियात्र पळयनात, पूण तूं परत परत हे तियात्र पळयता. म्हणटच तुका ह्या तियात्रांतल्यान खरेंच खुशालकाय मेळटा काय? मेळटा, खुशालकाय मेळटा. आनीक तुका कितें दिसता, केन्ना तरी की ही प्ले अशी जावची अशे विचार केन्ना तरी तुज्या तकलेंत येतात? येता केन्ना येता. तूं तांकां सजेशन दिता? ना, कोणी तशेंच आपलं असल्या घडसो कोणी ना सांगता म्हाजें. हय. पूण ह्या तियात्रांतल्यान तुजी खुशालकाय जी कॉमेडी चलता तेन्ना तुजे थोडे अनुभव? कॉमेडी आसता बरी न्ही, तूं एन्जॉय जाता? हय एन्जॉय जाता. म्हणटच आमचे जे हिंदू भाव आसात तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? ते आतां पळयचें म्हणून आमच्या नाटकां भशेनूच आसता न्ही ते. आसता थीम आसता, कितें घेवपा सारकें आसता, जायत्यो वस्तू आसता, कातरां बरीं आसता. गांधीजीची उदरासून शांती सांबाळात पूण आमी गांधीजीच्या नोटांचो गोठाव बरें आसता तेन्ना देवाचो आमी उगडास करिना वायट आयलें म्हूण तो सोगूड देवाक सोदूंक भोंवता बायबल आयली आमच्या उदरा पेल्याक खुर्शी आपल्याक पावली
जेन्ना डोनेशन दितात तेन्ना उदार मनान थोडी दितात काय. एक दीस अशेंच जालें फेस्ताक पाद्री घरान सगळे डोनेशन दिताल्यांचे नांव वाचली. मिस कॉल जाली, एक बायल धांवन धांवन सांगिस्तीन गेल्यान पाद्री घराक विचारता, फादर तुवें सगळ्यांची नांव वाचल्या मरे फादर, म्हज्या घोवाचें वाचूंक ना मरे डोनेशन दिलां तें. पण ते फादरीन ते बायलेक सांगलें, आगो बाय तुज्या घोवान सांगलेलें आपल्याचें नांव वाचिनाका. म्हणणें आसा की आमी जायते कश्ट काडल्या उपरांत आमकां फळ मेवता. वचतूय तेंच, जोरी तर आमी बरो तियात्र लोकांचेर शेवटीतले जावं पालकार हाडटले जाल्यार आमी बरे तरेचे कलाकार तातूंत घालून जावं ते कलाकारान बरे तरेन मोल्ड करून आमी पालकाचेर हाडून लोकां मुखार बरें प्रेजेंटेशन करपाची गरज आसा. ह्या खिणाक तशेंच पद्दतीन बरीं कांतारां कंपोज करून तो पालकाचेर हाडटा. ताचें खरें नांव सेबी डायस, पूण सेबी द दिवार ह्या नांवान ताका सगळ्यात वळखतात. सेबी अशेच पद्दतीची बरीं कांतारां सुरगावन तुवें ह्या कॉस्तासीन क्रास्टोच्या तियात्रांतल्यान पारकार हाडल्यात आसतलीं. ह्या तियात्रान हांवें म्हजो सोलो म्हटला, त्या सोलोंतल्यान हांवें अशें दाखोवन दिलां की आमच्या क्रिस्तांव धर्मान कितें वायट घडटा तें हांवें लोकांच्या नदरे मुखार हाडलां. वायट घडटा म्हणजे आतां थोडे आमचे फिरगोजांनी कितें आसतात, वस्तू आमी डोनेट करतात, वस्तू डोनेट करतात ते वस्तूंचेर आमी नांवां घालून दितात. खंयचे पद्दतीन खंयसर हें बरयल्लें आसा की नांवां घालून दिवचीं म्हूण, थोड्यांक ती व्हडपणां आपल्याचें नांव वाचूंक जाय म्हूण. आतां त्याच कांतारान हांवें अशें सांगलां आमी सगळ्या वस्तूंचेर नांवां घालून दितात, पूण आमी कोमन्यांव पळय घेता, जेजू आमकां आपलें नांव घालून दिता ना, जेजूनय आपलें नांव घालून दिवचें न्हू. पूण हें सांगल्यार आमचो लोक एक्सेप्ट करचो ना. सो वस्तूंचेर दिता ती उदार मनान उक्त्या काळजान दिवचें. देवाक वेळ दिता तो 15 मिनटां तेरसांतल्यान दिता जाल्यार उदार मनान उक्त्या काळजान दिवचो. तिर्स करता आसतना मदेंच तिर्स बंद जाता, भितर गॅसीर कितें बंद शिजता पळय तें बंद करूंक येता, तें हांवें सांगलां. तेंवूय सांगलां. आनी दुसरें म्हणल्यार इगर्जेनी ज्यो वस्तू दितात त्यो सगळ्या लोकांनी उजार करच्यो, उमक्याच मनशाच्यो त्यो वस्तू उमक्याच मनशांनी उजार करच्यो न्हय. हें हांवें स्वत कितें तें दाखोवन दिलां म्हज्या कांतारांतल्यान. आनी हेंवूय सांगून दिलां की फाटीं हांवें चौको म्हटलेलो तातूंतय हांवें कितें सांगलेलें आनी आतां ताचो कितें म्हाका फिडबॅक मेवला लोकां कडल्यान, तो लोक म्हाका सांगता तेंवूय हांवें लोकांक स्पश्टपणे उक्तें करून दिलां ह्या कांतारांतल्यान. हय सभी तुका दिसना की जे भशेन हो वावर तूं मुखार हाडटा एक बरो वावर, पूण हाचो केन्ना तरी तुका बॅक फायर जातलो सो. कारण आमच्या समाजांत सदांच वायट चिंतपी असतात. बॅक फायर जातलो, पूण कितें आसा, एक इंग्लिशीन म्हणणी आसा, यू शूड बी ऑलवेज रेडी फॉर एनीथींग वॉट कम्स बॅड ऑन यू. हय, कारण हांव हें म्हणपा फाटलें कारण इतलेंच की पॅरीश कावन्सिलाक हांवूय वावुरतालो की थोडे पाद्री जेन्ना हांव पाद्रींचेर हें करिना, जोरी तर ताणें सांगलें पणसाक आंबे जातात, पूण आमचे थोडे कावन्सील मेंबर हय म्हणपाची तांची कॅपेसिटी आसता, कारण तें फादरान सांगलां. हय, फादरान सांगलां, पूण कितें आसा, सत आनी फट कितें तें आमकांय जाणो जावंक आमकांय गिन्यान आसता. सो कितें सांगता तेंच सगळे पाटी आयकप न्हय. कित्याक पाद्री सांगता की आमी चुकता, चुकल्यार आमकां सांगचें म्हूण, पूण आमचें कितें आहा, चुकलें म्हूण बोटां दाखोवप न्हू. तूं चुकलो वचोन फादर अशें अशें आसा, हें म्हाका सारकें दिसना, घोडी त्या प्रश्नान हांव चुकलोलो आसो तो म्हाका सांगता तेन्नाच म्हाका गमता. सो 10 जाणांक वचोन सांगच्या फावटीचें ताकाच वचोन विचारलेलें अदीक बरें. आनी बॅक फायर जातलो म्हणटा पळय तो बॅक फायर, स्वत कितें उलयता ताका सदांच कांटे तोपताच. स्वत उलयता म्हणजे जेजू खुरसार मारलो, आमकां बॅक फायर मातशें सोंसूंक पडलें जाल्यार कितें, पूण स्वत कितें लोकांच्या दोंदरी मुखार हाडल्या शिवाय हांव केन्नाच वगी बसचो ना, कित्याक म्हज्यान तें सोंसूंक जायना. सवी खरेंच तुज्या विचारांक देव बरें करूं. असल्याच विचारांचे 10 मनीस एकठांय आयले जाल्यार समाजांत म्हाका दिसता हसण्याचो इतलो तरी बदल जावंक येता. आनी येवंक जाय आनी तुकाय चडांत चड देव बरें करूं. काय बरं गोंयचो सरो रे वा, अरे वा वा, गोंयचो सरो आत्ता कितलो बरो रे. सारको पणस कुसून सारको पणसा कुसार म्हणजे मागीर सकाळी पणस पडा फाटशी मागीर तितून एक सारको कुसलो घरबार जाता, अशें वतो घरो. ए बेटिनास, कितें बेटिनास, कोण बेटिनास? तुजें नांव बेटिनास ना रे? आवटो जाला रे, खायच्या काय उलयता तो. अरे म्हजें नांव बद्रीनाथ. रे तो बेटिनास म्हणा ते आमी शॉर्ट केल्ले. कितें उलोवनाका रे पाद्रीनाथ. पाद्रीनाथ पाद्रीनाथ आणि सोडायचे
अरे पाद्रीन म्हणपा ते पाद्री ना आणि हांव तुगे पाद्री न्हू तू गेलो तू पयले एक सांग तू घाटी कोणाक म्हणटा तें सांग रे. तू म्हाका पयस हांव तुगे पाद्री न्हू हांव लिंबूलो हा, कोण लिंबू अरे लिंबू न्हय किंबू. तियात्र म्हटलो काय ना तितलें सोंपेपण कांयच ना तातूंत. जायत्यो अडचणी आनी जायते त्रास काडल्या उपरांत तो फळ मेवता. आनीक बरे भशेन आमचो भोंवतारी ह्या कामाक सदांच फुडें आसा, कारण जायत्या तियात्रांचो ताका अनुभव आसा. म्हणटच तारी तुका येवकार दिता आसतनाच कस्तसेन क्रास्टोचो हो जो भार आसा आख्खोच तुज्या तकलेर घुंवता काय दिसता. ना 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 सगळे ताका हातभार लायलाच. म्हाज्या एकट्याचेर हें काय ना. पास्कोलो ऑटिकीस आसा, मार्कूस आसा, सगळ्यांनी ताका हातभार लावन हो आमी एक शो तयार केला. तेजें ताणें बरोवन हें हाडला आनी ताका आमी सगळ्यांनी आमचो आदार केला. हय म्हणटच एक दोन शोवांचो तुमकां फिडबॅक कसो कितें मेवला? काल पासून म्हापसा बरो हें मेळ्ळा. लोकांनी बरो हें केला शो. स्टोरी वायज, कॉमेडी आनी सॉंग्स वायज मानला. पूण आयज मारगांव पॅक पॅक हावसफूल जाला. खुशालकाय, डायरेक्टर खुशालकाय, एक्टरांकूय खुशालकाय. जेन्ना एक शो हावसफूल जाता तेन्ना डायरेक्टर खोशी, एक्टरूय खोशी. हय हांव तुमकां ह्या शोआ पासत किरीतपणी व्हड यश हांव येता आनी अशेंच नवे नवे तियात्र जे येतात तांकां सगळ्यांक तुमी व्हडा उमेदीन आनी नेटान खान मारून ते मुखार व्हरचे. तारी इतल्यानूच आयची ही माणकामती कार्यावळ सोंपयता आसतना आमच्या सगळ्या ऑडियन्सा लागीं मागता की पावसाच्या तेंपार जशी अळमी किल्लोतात तशें हे तियात्र किल्लोनात, पूण जायते थकूच घेवन हे तियात्र मुखार हाडचे पडटात. हे तियात्र हो वावर तुमी तांचो मानून घेतात आनी व्हडे उमेदीन तुमी पळयतात देखून माणकामती कार्यावळींतल्यान सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं.